कोरगाव पाळेवाड वाठारात उदकाचो प्रश्न उपराशिल्लो आसा. फाटले कितलेशेच दीस नळाक उदक ना. संबंधित खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें थळावे सांगतात. 2 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार भौशीक बांदकाम खात्याचेर घागर मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. हेर वाठारांनी उदक सुरळीत येता जाल्यार आमच्या एकाच वाठाराक उदक कित्याक सोडिनात असो प्रश्न थळावे उपरासपाक लागल्या. सदांच त्यांचा पाठपुरावा करीत असता. पण कितें जालें खबर हे लोक जे आहात ते काल लोक पंचायती नेल्ले पाण्याच्या विशया खातीर आणि पाण्याचो विषय जो आहा तो आज 3 महिने झालेले आहात. 3 महिने आराहार त्यांचा चालूच हा विषय हो. आणि सांगपाचो म्हणजे टँकर सारको टायमार पावना. एक जालो पाण्याचो विशय जर त्या कोरगांवान पाणी सगळ्याक आहा पाणी, पण तांकां 1-2 वर्सां जर पाणी दिल्लेले जाल्यार त्यांचो सुटावो जातलो असलो विषय. आयज तुमकां सांगपाचें म्हणजे हो टँकर व्हरपाची कॅपेसिटी ना. पण रोड आहा पण टँकर वचपाची सुद्दां कॅपेसिटी ना. हांगासून तांकां वयर येवपाक लागता आनी तांकां पाणयाचो हांगासून पाणी कशें व्हरतले. पाणी येता ते येता रातचे 2 केन्ना मातशें येता आनी वयता. ते पाणी न्हू. आयज सांगपाचें म्हणजे लोकांक तो आयज तितलो प्रॉब्लेम जाता म्हणून आयज ते रस्त्यार उतारलेले आहात. हांव सराकच्या कानार घातले ह्या PWD जे आहा म्हाका दिसना हे खंय काम करता अशें. तांकां जेन्ना ती कंप्लेन येता तेन्ना तांकां पाणी येता नाल्यार पाणी तांकां येना. 3 महिने जाले तेंच्यांनी कितें करपाचें. तेंच्या घरा कडेन पाणी तेंची कामांक ती सकाळीं वयतात, दनपारां येतात, राती येतात. आनी पाणी भरपाचें केन्ना आनी काम करपाचें केन्ना आनी खंय वचपाचें केन्ना. हे प्रत्येक गोष्टीचो तेंच्यांनी अनुभव घेवपाक जालो. सराका हांव तेच म्हणटा आमदाराक, सरान हेजेर बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडून तांकां पाणयेचो ह्या 2 दिसांनी तेंच्यांनी म्हाका सरळ सांगलेलो आहा जर हे 2 दिसांक पाणी येयना जाल्यार तूं पंच आमी सगळे त्या हेजेर PWDच्या ऑफिसान वचान आमी थंय बसतलो म्हणून तेंच्यांनी आयज आंदोलन करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. आमकां ना उदीक येना जाल्यार आमी मोर्चा व्हरतले ऑफिसांनी. कितले दिसाचो कसो काय तुम्ही हे करला? आता कितले जाते 2 दिसाचे मागीर आमकां जाय न्हू. आतां फाल्यां पर्यंत तरी उदीक येवंक जाय आमकां. ना जाल्यार मागीर कितें नाजाल्यार आमी मोर्चा काडटली. आणि सगळ्या वॉर्डान पाणी आसा. म्हणजे ह्याच वॉर्डात पाणी ना कसा तर ना आल्या कोणाकच नका असला न्हू. सगळे घेता पाणी येईना. दुसऱ्या काय सोडतात ते सांगतात पण ते प्रेशरार पाणी ना. आणि ते एकच दिस सोडतो. प्रेशरार झालं का ते पाणी पावतला कसं आणि त्या कसा काय एका दळ्याक कोणाच्या बारीक घेता एकाच्या नळाक येईना ना पाणी. आमच्या आणि एक थेंबर येईना पाणी. आमचं येईना मग तुम्ही कळशी बी घेऊन रस्त्यार रावले. आमकां आतां 10 दीस जाले उदीक बी कांय ना. आमी सदां तशेंच करपाचें. उदीक केन्नाच मेळना आमकां. ते अंदूच्याच वर्सा आमकां अशें जालां जाल्यार केन्नाच आमकां सांगना. आनी येता येता म्हण सांगता आनी उदीकूच येना जाल्यार आमकां आमी खंय वयपाचें उदकाक. आमकां बाय बी कांय ना हांगासर. ताका लागून आमी उदकाक लागून पळय कितें करता ते तुमीच पळया सगळं कळशे बी घेवन रावल्यात. मागीर तुमकां टँकरान बी उदक दितात. टँकरान आमकां काल दिल्ले 2-2 बॅरल आमी सगळ्यांनी घेतली. परत आयज आमकां उदीक ना. आतां आमी खंय वयपाचें. टँकर आणि म्हणजे बघ आता सकल मी घरा तांकां आमी टँकर आणि पाणी व्हर शकना न्हू. आमकां बायचोय प्रॉब्लेम आसा. सो आमकां 4 दिसांनी तो पाणी सोडटा न्ही तो कसो रातचो एका 2 लोक कामाक वयतलो का रातचो पाणी भरूंक रावतलो. दिसाचो कामाक वयतलो रातचो न्हिदांक नाका लोकांक पाणीच भरूंक रावपाचें लोक.